मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. कोलवा सेरिनाभाटी पंचायतीन बसकेत केली. सीझेडएमपी प्रकल्पाचेर चर्चा. कांय सँड ड्युन्स आनी नुस्तेकारांची घरां दाखोवंक नाशिल्ल्यान जालो बरोच बोवाळ. हरकती नोंद करपाक आनीक वेळ दिवचो, थळाव्यांची मागणी धरता नेट. सागरमाला प्रकल्पाखाला प्रस्तावित मिनी पोर्ट आणि बंदर मर्यादा सांगिल्ल्या दर्यादेगेच्या वाठार व्यवस्थापन येवजणेच्या मसुद्याचेर बेतुलाच्या गांवकारांनी घेतल्या हरकत. नुस्तेमारी उदरनिर्वाहाक आणि नाजूक दर्या पर्यावरण यंत्रणेक धोको निर्माण जावपाचो आसा हुस्को. कलंगूट पंचायतीन वाठारात आशिल्ल्या क्लब तशेंच रेस्टॉरंटाची केली पळोवणी. गोंय जिल्हो दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाप्रमाण केली कारवाय. आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान. सागरमाला प्रकल्पाखाला प्रस्तावित मिनी पोर्ट आणि बंदर मर्यादा सांगिल्ल्या दर्यादेगेच्या वाठारात व्यवस्थापन येवजणेच्या मसुद्याचेर बेतुलाच्या गांवकारांनी हरकत घेतल्या. ताका लागून नुस्तेमारी उदरनिर्वाहाक आणि नाजूक दर्या पर्यावरण यंत्रणेक धोको निर्माण जाता असो तांचो वाद आसा. हे येवजणेक आनी खंयच्याय बंदर उदरगतीक विरोध करपाची प्रतिज्ञा तांणी दिल्या. प्लॅन आता काल व्हिडिओन सांगला नोटीस धाडलो पंचायता 20 तारखेर सजेशन दिया म्हणून. सो काल आमी डायरेक्टर आमचो क्लायमेट आनी एनवायरमेंट ताका मेळ्ळे. आमी ताणें क्लॅरिफाय केलां कित्याक आमी लोकां अजून हाडला म्हणून लोकां बरें. आमी फकत कोण ऑफिशियल्स आहाय तांकां धाडल्या तांगे हें घेवपाक कमेंट घेवपाक. सो आतां आमकां प्लॅन येतलो. सो आमी आमचो प्लॅन स्टडी करले. सो जेटी थिंगा पयलीं आमी ओपोज केल्ली आहा, आमच्या लोकांनी ओपोज केल्ली आहा, फिशरमॅनांनी ओपोज केल्ली आहा. आतां डिटेल सद्या आतां व्हिडिओन धाडलो म्हणटा तो प्लॅनाची कॉपी आमकां येयल्या ती मेळ्ळ्या ती बारीक स्केलीची. ते स्केलीचे कोणाक कांय दिसतीकूय पडना. सो आमकां व्हडलो प्लॅन जाय, डिटेल तेजे आमकां दिसती पडपाक जाय. सो आमचो प्लॅन मागतले. सद्या आमकां प्लॅन ऑफिशियल येयलो नाय. जो फिशरमॅन आसा ते म्हणटा येयले जाल्यार आमी काबार जातले, कोल येतलो, पेट्रोलाची हें चलतलें. ती येतली तेमी जी आमची मार्मागांव पोर्ट ऑथॉरिटीची ती लायनूय लायल्ली आहा. आमी ती लायन चॅक करपाक जाय. आमची एरिया हाल्या कितें कोत्ता जाल्यार आमी परमिशन तेंको घेवपाक पडटलें. लास्ट टायम ती लायन काडून गेलोली. सो कितें कितें तेजें दाखयलो आहा तें आमी स्टडी करलें. आमचे 4 पंचायत लागते आमकां आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन. वेलणी, आसोलना, आंबेलनी, चिंचणी. 4 पंचायतीन 2011 तेन्ना ग्रावंडाचेर वचोन त्यो मार्क केल्ले खंयचो आमचो खंय नुस्त्याक मेळटा खंय आमचे झाड दोताय, कांडाडे दोताय, खंय कालवो जाताय, खंय जॉब जाताय, हें सगळें आमी तेन्ना मार्क केल्लें. सो तें प्लॅनाचेर आहा काय ना तें आमकां चॅक करपाक पडटलें. आनी हे प्रोजेक्ट म्हणटा आतां कोलाचे जेटीचे ते आमचे लोक पयले ओपोज केलो तें ओपोज करतले. कित्याक बागरी फिशरमॅन आसा ते काबार जातले म्हणटा ते काबार जातले न्हू. आतां आमी थिंग मागताय कितें ट्रेनिंग वॉल कितले वचना बोटकार ट्रॉलर म्हणून ट्रेनिंग वॉल मागताय. सो तें कितें मागता तें मेळना, नाका तें हाडून दिवपाक सोदताय. सो फाल्यां तेंकांय प्रॉब्लम जाता. हितून येवपाचें कित्याक असली तर हे व्हडली हे येत जाल्यार आमकां ते खूब माल पडटले. कित्याक आमी बारीक बोटकारी हे व्हडले ते प्रोजेक्ट घेवप म्हणून आमकां भंय पडटा. म्हणजे त्या उदकान देंवोवपाची आमकां सामकी उदकान पांय घालपाक ताकद आसपाना मागीर. कित्याक तेजे व्हडले प्रोजेक्ट हाडप म्हणून आमी त्रासान पडटले सामकेच बारीक बोटकारी सामके आनी व्हड्याकारी पासून. सागरमाला प्रोजेक्ट म्हणल्यार ते कितें आहा, सागरमाला म्हणल्यार तेमी ते फाल्यां कितें हाडपाक शकता. एमपीटी कितें फाल्यां कोयल वयर हाडपाक शकता, पेट्रोल कितेंय हाडपाक शकता. टाके गॅसाचे टाके बी वचोवपाक जाय. थोडे महाराष्ट्राचे गांव आहा ते खाली तो पोर्टच बंद म्हणल्यार पावसान एक टायमार ओपन जाता खंय दापोळच्या आयल्यान आनी थंय तेणी ते कसले गॅसाचे हे दवरला ते म्हणल्यार तसलेच तर हांगा हाडून दवरी जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जाता मागीर. एमपीटीन तर ती जेटी बांदीत जाल्यार आमच्या फिशरमॅनाक चड माल पडटले. कित्याक आमी सप्टेंबर आतां जून आनी जुलय ते म्हयने बंद आसता. ऑगस्ट सप्टेंबर मागीर आमी कुल्ल्याक म्हणून वयता ते सामके कंप्लीट बंद करतले. कित्याक एमपीटीन घेवप म्हणल्यार तो व्हडलो प्रोजेक्ट आसतलो. तो आमकां फिशरमॅनाक माल येतलो सारको कांयच करपाक मेळचें ना. त्या खातीर ते हे पळय आतां ते सागर माला पळय हे आसा तेतून ना ते आमी प्रायवेट अशें हें करतात जेटी आनी ते मागीर बंद करतले म्हणटात. ते तेमचें सारकें मागीर ते एमपीटी घेवपाक ते दिवचे न्हू. सो हेजेर कावलेसी पंचायतीन ओपोज केले कडेन आसा आमकां नाका म्हणटे तुमगेले कितें आसा ना तेणी ते सारकें केलां. तेका ओपोज करप म्हणल्यार सारकें. तशें आमी तेका ओपोज करपाक शकता न्ही. ते हेका तेणे पळय केला तो निर्णय सारको आहा. तेजेर आमी ठामपणे उबे रावपाक शकतात. आमचें थंय नाका म्हणून.
तूं फिशरमॅनाक कितें त्रास जातले तो येयलो जाल्यार? तो म्हणे कितें जाता आतां पळय जेन्ना ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर 3 म्हयने सी क्रॅप म्हणून मेळटा ते बरे मेळटात आनी तेन्ना कितें जोडटात ते कंप्लेट बंद जातले कित्याक ते पात्रां देगेकूच मेळटात ते 10 किलोमिटर भायर 10 मिटराचेर अशें ते मेळचे ना. आनी कुल्ल्यो तुमकां हे तिसरी बी मेळटा जॉब बी काडपाक? ते हांगा भितर हें करीत जाल्यार ते मेळचे ना. तिसरे जॉब हे भितर आसतात तिसरे भायर आसनात न्ही म्हणून ते आनी हांगा एक तेमी ड्रेसिंग करून ते पळय हें दवरला हायट करून हांगा ती काडून भायर उडयल्या म्हाका दिसता. ड्रेजिंग करतले ती माती आसा ती काडपा जाय हय 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 ड्रेसिंग करून ती माती ती भायर उडोवपा जाय. नाजाल्यार तुमकां त्रास जाता हय, हय, बोट हय. घेवन येतना. हय बोट घेवन येतना मागीर ते नुस्तें पळय आहा ते उदीक सुकोवन पडटा. ह्या वर्सांनी पावस पडून ते सगळें पुरोवन गेला. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिन्सी मिनेझीस आणि अरुण नायक. हडफड्या वाठारात जाल्ल्या उज्याच्या घडणुके उपरांत क्लब तशेंच रेस्टॉरंटाची पळोवणी करून ते नेमांचे पालन करतात काय ना हाचेर खर दखल घेतली वता. जायत्या सुवातांनी खर कारवाई सुरू जाल्या. कलंगूट पंचायतीन गोंय जिल्लो दंडाधिकारी हांच्या आदेशाप्रमाण कलंगूट वाठारात आशिल्ल्या क्लब तशेंच रेस्टॉरंटांची पळोवणी केली. पळयात नितीक्षा गांवकार हाचो रिपोर्ट. कलंगूट पंचायतीन नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांच्या आदेशाप्रमाण कलंगूट वाठारांत आशिल्ले क्लब्स तशेंच रेस्टॉरंटाचें आयज इन्स्पेक्शन केलां. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान असो आदेश दिला की जे क्लब्स आणि रेस्टॉरंट आसा तेंच्यांनी पंचायतीक प्रॉपर आपले डॉक्युमेंट जे आसा दाखोवपाक जाय. तशेंच तांचे प्रॉपर डॉक्युमेंट ना जाल्यार खंय तरी तांची प्रिमायसीस जी आसा ही सील करपाक जाय आनी तांचे जे लायसन आसा खंय तरी कॅन्सल करपाक जाय. अशाच वेळार आयज पंचायतीन हे जे इन्स्पेक्शन आसा कॅरीड आउट केल्ले. तशेंच आयज ह्या वाठारांत आशिल्ले सुमार 7 जे प्रिमायसीस आसा तांचे इन्स्पेक्शन पंचायतीन केल्ले आसा. तशेंच कांय दिसा पयलीं जो हडफड्या वाठारांत इन्सिडंट जाल्लो बर्च बाय रोमियो लेन ह्या क्लबाक उजो लागिल्लो आनी ह्या उज्यान सुमार 25 जाणांक मरण आयिल्ले. असो इन्सिडंट हो ह्या वाठारांत घडचो न्हय म्हणून हे खासा इन्स्पेक्शन हाचे कॅरीड आउट केल्ले. We received a letter from the office of the district magistrate North Goa. So they are regarding the joint enforcement and monitoring committee report. They made a report and directed Panchayat to inspect, verify the document and act accordingly. If the documents are not sufficient, so they directed us to suspend the license and seal the premises. Accordingly, we have conducted the inspection and whatever document they submitted, we verify and let the Panchayat decide what action should be taken. Is it as per the direction of the magistrate? सध्या मेरेन कितल्यो प्रिमायसीस तुम्ही इन्स्पेक्ट केला? 7 premises inspected. Out of which 6 of them submitted document. Whether it is sufficient or not, we will decide later on. But presently, which we are entered, that owner is not there and didn't submitted any document. We will decide later on how to act. सो कितले दीस हे चालू उरतले अशें? Till they were whatever the list submitted by the magistrate, till that. टोटल कितले? 21. मजगती पंचायत फक्त रेस्टॉरंटाक मान्यता दिता, क्लबांक न्हय. हे थळाव्या सरपंचान परतून उजवाडाक हाडले. पळयात ते कितें म्हणटात ते. ते कालागुटान आमी केन्नाच दिवंक ना आनी आमी दिवपाचे ना. सो आमी सगळ्यांक कितें रेस्टॉरंट लायसन्स दिलेले आनी ते रेस्टॉरंट लायसन्स दिलेले रेस्टॉरंटान आमकां कोण येयले आफ्टर 11 o'clock आमी लायसन्स दिता फकत 11 o'clock. तेच्या उपरांत ते क्लब म्हणून चलयता. सो द सो कॉल्ड क्लब आय डोंट नो बिकॉज आमी केन्ना वचोंक ना तितून. सो त्या पासत आमी आमकां हे सगल्यो नोटिसी धाडल्यो सगळ्या त्या सगळ्या रेस्टॉरंटान ऑन टिटोज लेन ओनली रायट. आनी आयज तें इन्स्पेक्शन आहा म्हणजे आयज तांकां ती नोटीस धाडलेली आसा. तेच्या आदीं आमी एक लेटर केलेली आनी तेंचे आमकां रिप्लाय येयलेले. ते केन्ना 12 डिसेंबरान नोटिसी धाडलेल्यो. तेंचे आमकां रिप्लाय येयले आनी मागीर ते आमी मिटिंगेन घातले, रेजोल्युशन घेतले आनी आमी कितें केलें रेजोल्युशन पंचायत बोर्डीन कितें सांगलें की वी वील गो एट द सायट एंड डू द फिजिकल सर्वे इन्स्पेक्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोमायसीस. आनी तिचो आयज त्या पासत ती नोटीस धाडली आमी 9 तारखेर हेजेर
आणि आयज इन्स्पेक्शन आहा तें सेक्रेटरी गेला, इन्स्पेक्शन चालू आसा टिटोज लेन. पूण तेचे उपरांत आमकां आतां आनीक लेटर येयली फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट की हे सगळ्यांक इन्स्पेक्शन करचें म्हणून, कित्याक ते जॉयंट एनफोर्समेंट अँड मॉनिटरींग कमिटी हो रिपोर्ट येयला. पूण आमकां अजून येवंक ना तो रिपोर्ट. पूण आमी कितें करता, फ्रॉम आवर सायड आमच्या लेवलाचेर आमी इन्स्पेक्शन करता. डोंट मेक एस्केप गोट फॉर द सरपंचस अँड द सेक्रेटरी. सी दिस इज माय रिक्वेस्ट टुवर्ड्स द पर्सन हू इज इन द सीट ऑफ द गव्हर्नमेंट. And nothing more to say on this matter, because now the inspection is being carried out. The secretary is gone. म्हाका दिसता 2-3 दीस लागतले ह्या इन्स्पेक्शनाक, कित्याक आमी डिटेल इन्स्पेक्शन करता. इवन धाकटलो रूम पासून बांदला जाल्यार तेजे पासून तेचेर इन्स्पेक्शन करतले आनी मागीर आमी प्लेस करतले मिटिंगेर. हांगासर क्लब आहा, थी क्लब आहा, थी क्लब आहा. बट वी वर ऑल्सो नॉट अवेअर, बिकॉज वी गिव्ह लायसन्स एज अ रेस्टॉरंट. आम्ही सायटीन वचना. नाव द कन्सर्न बोर्ड मेंबर हॅज टू टेल अस. बट टुडे ओनली वन हियरिंग वॉज देर. एट दॅट टाइम I got a news that another club has started in Kalagod on the beach. I was shocked. So I immediately issued a notice for him for a site inspection, and we are closing that down also. सो तुम्ही म्हटले की आम्ही ॲज अ पंचायत आम्ही कोणाकूच क्लब म्हणून लायसन दिना, ओनली ॲज अ रेस्टॉरंट म्हणून दिता. पण वाठारात आमकां दिसता कलंगूट की जे लेट जायसर काही क्लब चालू आसा. जर अशे तुमकां आतां फुडें तुमी इन्स्पेक्शन एज कॅरीड आउट केलात म्हटले, अशे काय क्लब जर तुमकां खंय दिश्टी पडले, तुमी ताचेर कशी कारवाई घेतली एज अ स्ट्रिक्ट म्हणून? सी आमी आतां तांकां ते आमचें इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत हांवें तुका सांगलें तेश पण आमी मिटिंगेन घालतले, मागीर तांकां शोकॉज नोटीस धाडटले, मागीर ताका शोकॉज नोटीस रील पाय येतलो, मागीर आमी ताका पर्सनल हियरींग दितले, आनी पर्सनल हियरींग दिल्या उपरांत आमी ऑर्डर पास करतले वेदर दॅट थिंग हॅज टू बी देअर ऑर नॉट. बिकॉज आमकां आतां कलेक्टराची ऑर्डर येयला. कलेक्टर आतां जागो जालो, कलेक्टर आतां जागो जाला हे आहा म्हणून कितें रायट. पूण आमी प्रोसिजर करता. प्रोसिजर करनासतना तुमकां स्टे मेळटली. सो द बर्च इन्सिडेंट जालो खंय तरी त्या रिगार्डींग त्या खातीर खंय तरी स्ट्रिक्ट जाल्ले आसा अशें म्हणटा तुमी? ना, दॅट इज वन इन्सिडंट वीच हॅज हॅपन. बट हें जावंक जाय आसलें. एवरीथींग हॅड टू फॉल इन प्लेस. एवरी वन वॉज टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड ऑल ओवर गोवा. इट इज नॉट ओनली आरपोरा. It is in Kalangod, Kandole, or whatever. I don't want to name the other villages. In Goa, I'll say. But problem कितें जाला, कोणाक खबर नासली बाबा कितें कायदो आहा, को आहा, कोण लायसन्स दिता. आतां पळय एक्सायज लायसन्स 4 पासून दिता. आतां आमी कितें करतले? ते म्हणटा कितें, वी आर नॉट सर्विंग फूड, वी आर सर्विंग लिकर. आय हॅव अ परमिशन टिल 4 o'clock. So the excise is sitting there. So I request our honorable MLA. I am also a BJP person, right? But I request करता आमच्या चीफ मिनिस्टराक हे सगळे पत्तून ती रिव्हिजन करू म्हणून. हे आता तरी जर तर आमकां लायसन्स दिता जाल्यार 12 वाजून दिया. तेजे उपरांत तरी करू जाल्यार व्हडले इन्सिडंट जातले आनी जावंक शकता हे व्हडले इन्सिडंट पत्तून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवा सेरिना भाटी पंचायतीन खासा बसका घेवन CZMP प्रकल्पाचेर चर्चा केली. काय सँड ड्यून्स आनी नुस्तेकारांची घरां दाखोवंक नाशिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. हरकती नोंद करपाक आनीक वेळ दिवचो थळाव्यांनी मागणी केल्या. पळोवयात. मिलिंद जास्त जाय ना, फक्त जाय ना. हे आज घेतो, हे 2 दीस पयले तुमकां हे कुठून धाडो CZMP येयलो न्ही प्लॅन्स येयल्ले. इट रीच ऑन 17 सॅटर्डे येयली. सो ती येयले उपरांत रोखडें एक्ट कांय करूं जायना. इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. सो सरपंचान मागीर मिटींग आपयली आमची बॉडी मिटींग.
काल बॉडी मिटींग जाली. बॉडी मिटींगेक आमची मॅप्स बी सगळी चोयन पोवन मागीर आमी बॉडी रेजोल्युशन घेयलें की आमकां एक टायम लिमीट जाय म्हणून, बिकॉज इट्स अ क्रुशल इशू. लोकांची घरां हें आहाय आनी कितें, सो आमी लोकां मदें हो प्लॅन दवरूं सोदतालीं, लोकांनी सजेशन्स घेवपाक. सो ताका लागून तो टायम जायो सॅटर्डे आनी काल लास्ट डे आसलोली, सो इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो आमी टायम मागिला तेजेर आनी आज ती मिटींग आपयली विथ द लोकल्स. सो सगळो जायतो लोकल आमगे येयलोलो, फिशरमॅन बोर्ड बी दाखयलो आहा ती अर्लियर ऑल्सो दीस प्लॅन हॅड कम. सो थिंगा तेजेरू मार्क केलो नासलोलें. आतां ह्या प्लॅनाचेरू ओद कोडेन सँड्युन्सूय मार्क केलो नाय, केलो ना थिंग दाखयलो आहा. सो देर इज एरर इन इट. सो लोकांनी जें कितें आमी सांगलोलें 60 days टायम मागलोलो तें सगळें आमी काल कितें डिसिजन घेतलें तें लोकां मुखार दवरलें. लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी लोकांनी आतां एग्री केलां 60 days टायम मागोचो. त्या पुरयान आमकांय मातसो टायम दियाय, आमी येवन पंचायती आमगे सर्वे नंबर बी चॅक करून ह्या मॅपांचेर आमगेली ऑब्जेक्शन रेज कोतलीं. अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी धाडटलीं, चॅक कर म्हणून ही सगळीं लोकां गेलीं आनी आमी लोकां बरो रावन लोकांकूय हेल्प करपाक आमचो सगळ्यांचो हुस्को, सगळ्या पंच मेंबरांचो. सो वी वील सपोर्ट ऑल लोकल्स. ते ऑब्जेक्शन आमगे ऑब्जेक्शन घाताय म्हणून कितके आमी दिला तेका फुडें तेका टायम लिमीट आमकां कोण मेळ्ळा. विथीन 2 days आमी कितको सजेशन ऑब्जेक्शन कितको फायंड आउट जातले. पयलीं तेज्या पयले प्लॅन आहलोले धाडले आमी, त्या दिन पंचायता नाय सोदून गेले जाल्यार त्या पंचायता मेळ म्हणून ते सोदून कोतले म्हणटा आतां आज धाटाय न्हू ते. किती ऑब्जेक्शन घातला तुमी? आमी तेजे वॉटर बॉडीज नाय, थोड्या सँड येवन दाखयले नाय, ओके थोड्यांगे पयलीं एक्जिस्टींग घरां आहाय तीं दाखयले नाय, ओके तसं कांय दाखयलें ना तेन्ना. ओके पण आज कितें सांगला तुमी मिटींग मिटींग ते ऑब्जेक्शन ते घाता तेम गायला म्हणटा पंचायतान घातला सगळे. टायम मागला 60 days. आमकां तो CZMचो प्लॅन येयला. एज पर दॅट प्लॅन आमी लोकांक अनाउन्समेंट धाडलो काल. पयलीं आमी आमगे बॉडी डिसिजन घेयला, बॉडी मिटींग घेयल्या आनी मागीर आमी एक अनाउन्समेंट धाड सगळे लोकल्स आज आपयलोले विलेजेसां आनी तेंका वाडे डिस्कस केला. तेंगेले ओपिनियन ओके सजेशन कंप्लेन्स आहाय तेका लागून आतां आमी ती मिटींग घेयल्या. सजेशनां कितें आशिल्लीं लोकांली? लोकांगे सजेशन आहली की बीच आतां पळय ते फिशींग एरिया आहा ती तेंका थिंगा घर नाय म्हूण दाखयलें तेका लागून. आनी आमी आतां एक आमी लोकांक आनी गायला की तेंका शॉर्ट टायम मेळ्ळा, टायम मेळना देखून आनी तेंका एक्स्ट्रा टायम दिच म्हूण. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख. श्री सांगाळे देवस्थान पयलो वर्धापन दीस मनयलो. रासय लोटली हांगा धार्मिक विधी, आरती आणि महाप्रसादाचो लाव भाविकांनी घेतलो. भाविकांची उपाट गर्दी ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात काय भक्तिमय खीण.
मोक्षाची प्रतिक्रिया सद्बुद्धी सद्विचार सत्संग दुराचारापासून दूर ठेवून उत्तम प्रकारचा सत्संग निवडा दारिद्र्य दुःख करा मोक्षाची प्रतिक्रिया सर्वतोपरी कल्याण करा सांभाळ करा जड द्या कल्याण करा आणि स्मरण करा सर्वे जना सुखिनो भवन्तु दिवामायि दिवारात्र विघ्न शांतिर भविष्यति नरनारी नृपाणांच भवेतु स्वप्नाश्रम. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात फुडले 7 दीस हवामान सुकें आनी नितळ मळब आसतले. दनपारा उष्णताय जाणवतली, कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या काळात तापमानात व्हड बदल जावचो ना. सकाळी आनी सांजे धुके पडटले. प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. जाल्यार दनपारा उष्णताय जाणवतली, सांज वेळार थंडसाण पातळटली. बिरेस्तारचे चडावत आनी उणे तापमान 31 ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. फुडले 7 दीस सुके हवामान, नितळ मळब. दनपार उष्ण, घोळटले थंड वारे. सकाळी आनी सांजे धुके, प्रवास करप्यांक सल्लो. बिरेस्तारचे तापमान 31 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसता.